एल्विस बाब हो मुद्दो येता न्ही एज अ डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट तुमी जसं सांगलें की कलेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ अँड ऑर्डर. फाल्यां थंय SP आसा, जशी CL पाटील बाबान सांगलें पुलिसेची प्रॉपर बंदोबस्ताची स्कीम तयार जाता. आनी तरी आसतना ह्यो गजाली जेन्ना घडटात तेन्ना तुमकां प्रिन्सिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची दिसता? कलेक्टराची दिसता, SPची दिसता, लोकल ॲडमिनिस्ट्रेशनाची दिसता, जाणी त्या अशीर रस्त्याचेर दुकानां घालपाक दिली तांची, काय त्या देवस्थान कमिटीची दिसता की ताणें आपल्याली मनांतलें सांगलें की हांगा हें करात, थंय हें करनाकात, बट इव्हेंच्युअली ॲडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट बाउंड बाय वॉट टेंपल कमिटी सेज न्ही. रोल सगळ्यांचोच येता, प्रत्येकान आपापलो रोल जर बरे भशेन खेळ्ळो जाल्यार हें स्मूथ जाता. हांव एकच उदाहरण दितां. एका वर्साक सप्ताह इन वास्को हांव आशिल्लो थंय, आनी त्या वर्साक लोक म्हणटाले, आय शूड नॉट से इट, लोक म्हणटाले दॅट वॉज वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गनायज्ड सिस्टम म्हणून त्या वर्साक. आतां खूब वर्सां गेलीं, मे बी थिंग्स हॅव इम्प्रूव्ड ऑल्सो. सो अशें कांय न्यू ना. प्रिन्सिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्ही परत परत विचारता म्हणून सांगता, इट लायज एट द फीट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ॲडमिनिस्ट्रेशन विच इज हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट. कित्याक ओवरऑल हें सगळें आटापून घेवपाचें काम ताजें आसता. ताणें वारावर मिटिंगी घेवपाक जाय. खंय बॉटलनेक्स आतां पाटीलान सांगलां तशें खंय बॉटलनेक्स आसा ते आयडेंटिफाय जावपाक जाय. सगळ्यो गोश्टी आयडेंटिफाय जावपाक जाय. कित्याक सप्ताह जावं, फातर्पेची जात्रा जावं, जांबावलेचो गुलाल जावं, अशें हांगा ओल्ड गोवाचें फेस्त जावं, सगळे कडेन अशें मास गॅदरींग पळय जाता. ते जंय जंय मास गॅदरींग जाता थंय हेजो फूल आढावो घेवचो पडटा. नॉट वन्स, नॉट ट्वायस, रिपिटेडली ड्रिल्स करची पडटा. सेन्सिटायझेशन ऑफ द ऑफिसर्स. आतां पाटील म्हणटाले की पयले फ्रेमीन येता पुलीस, रायटली सो. पयले फ्रेमीन पुलीसच येता. हांगा कितें जाता, हांगा पुलीस फ्रंटलायनीर जर आसूंक जाय आनी ते जर बॅक सीट घेता थंय खंय तरी ट्रेनिंगाचें प्रॉब्लेम आसा. हांगा सेन्सिटायझेशन जायना. हांगा पुलीस पर्सनल एक उदाहरण दिता. पयर एक व्हिडिओ भायर सरलो, कोण तरी एक यंग भुरगो पुलीस ऑफिसर खंय तरी वॉलीबॉल बंद करपाक गेलो. कित्याक बंद करपाक गेलो कोणें ते तितून क्लॅरिटी काय ना. पूण ज्या भाशेन तो उलयता तो ताका सांगता तूं बंद करता काय ना. अशें बोटान दाखयल्यार अशें दिसता की ही डजंट हॅव दॅट सेन्सिटायझेशन. ताका दिसता आय एम द होल अँड सोल. ही इज नॉट द होल अँड सोल. देर इज अ बीग हायरार्की इन द पुलीस डिपार्टमेंट. फाल्यां ट्रीप जातलो तूं. सो हांव म्हणटा कितें, हें प्रशासन जें आसा, हें प्रशासन कितें पळयता हें सगळें. तुमी ऑफिसर जे घालता की पोजिशनाचेर ते कितें करता तांची अकावंटेबिलिटी ना. तुमचे कडेन एक सेक्रेटरी आसता, होम सेक्रेटरी म्हणून, तुमचे कडेन एक होम मिनिस्टर आसता, ते कितें करता बसून. चीफ सेक्रेटरी म्हणून आसा, केन्ना आयकला तुमी ते चीफ सेक्रेटरीन कितें एक शब्द काडिल्लो. बारीक बारीक डिझास्टर सदांच घडटा मरे हांगा. पणजे स्मार्ट सिटी इज नॉट अ डिझास्टर. गेली 5 वर्सां लोक सफर जायना, 4 कॅज्युअलिटी जावना. सो इफ यू सी, इट इज अ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन दॅट हॅज टू टेक कंट्रोल. गोंया ल्हान जाल्ल्या कारणान देर इज ओवरलॅपिंग. एक होम मिनिस्टर आपले कितें सांगता, चीफ आनी कोण कितें सांगता, आनी हें मागीर बारीक कशें दिसता ह्या ऑफिसरांक. वेर इन बिगर स्टेट्स आय एम टेलिंग यू, वीच आय हॅव सीन पर्सनली, बिकॉज आय वॉज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र सम इयर्स. थंय एक डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट कंट्रोल्स दी एंटायर थिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. एक तालुका ऑफिसर, एक तुजो डेप्युटी मॅजिस्ट्रेट कोण आसा तो आपले तालुका पुरतो पळयता आनी सगळें स्मूथ जाता. कितें जायना. हांगा तुमी सगळे कडेन आपुणूच म्हणटा, तितून MLA येता, तितून मिनिस्टर येता, सगळें चाव मेव म्हणून हें घडटा.